आता हॉट मिक्साचे गोळे ते मडगांव पर्यंत काम चालू आसा। थिंगा आयन ओराचे कर्नाटकाचे ट्रक येल्ल्या कारणान काम स्लो जाता, अठरा टायरां जाल्ल्या कारणान काम स्लो जाता ते जाता आनी रस्तो पाड जाता। म्हणजे निदान त्या रस्त्याक काम ते ट्रक रातचे चालू करचे, दिसान बंद करून दवरचे, ताणे करून काम फास्ट जावंक जाय। कारण मनसून 15 तारखे नंतर आमकां काम करूंक मेळची ना। हे सगळे गजाल लक्षांत हाडल्या, त्यांनी नोट करून दवरले आसा। त्यांनी परत आमकां सांगले आसा की आमची डिजास्टर मॅनेजमेंटाची एक मिटींग जावपाची, तुमचो कोणी जर रिप्रेझेंटेटीव जाता तर त्या वेळाचेर धाडान त्या गजाल तुमकां कितें जाय ते आमकां सांग म्हणून बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आमकां डेप्युटी कलेक्टरा कडच्यान। हाजे नवे आयज ट्रक हे कित्याक लागून हाडोवपा पडलो तुमकां सगळ्यांक? ट्रक मागीर तुमकां खबर आसा आमचो पळय काणकोण टू मडगांव हायवे आसा पळय, तो हायवे फक्त नांवापुरतो हायवे आसा, तो नॅरो रोड। तो जस्ट फक्त एक नांव दिल्लें आसता तेका हायवे, पूण हायवे ते तसो पळय हायवे खातीर ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ताका फिटनेस आसपा पडटा रस्त्या खातीर, रोड फिटनेस तेजी कॅपेसिटी आसपा जाय, कांयच नासना। आनी त्या परिस्थितींत आमच्या लोकांची टू व्हिलर वयता पळय काणकोणच्यान, फोर व्हिलर, तांकां खूब त्रास जाता ह्या हितूंतल्यान। आनी तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसा रस्त्याची कंडिशन कशी आसता तुमकां खबर आसा। काणकोण टू मडगांव तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग करता कितलो त्रास जातालो खबर आसा, टू व्हिलराक फोर व्हिलराक अक्षरशः फोनांतल्यान वयचें पडटालें। हेतून भितर ह्या दिसा आमी पळयलां, हांगा नोट केला, जे मायनींग हे आसा ओनर्स आसा पळय ते तेंचे मायनिंगेचे ट्रक्स ते ह्या बेल्टा वयल्यान हांगच्यान धाडटा, काणकोणच्यान धाडटा बालवा लागला पोळे काणकोण मडगांव। पण हे आनी भर पडल्यान आमकां खूब त्रास जावपाक लागला। आमकां टू व्हिलर एक्सिडंट, फोर व्हिलर एक्सिडंट, हें कितें? आनी हांगा खरें म्हळ्यार आमी ह्या सरकाराक खरें म्हळ्यार 23 तारखे पयलीं 2 मेमोरंडम दिवन सांगलेलें आसलें, बाबा हे मायनींग ट्रक्स आसा ओवरलोडेड ओवर स्पिडींग ते बंद करा म्हण तात्पुरते, कित्याक आमकां खूब त्रास जाता तेजो। आनी आमी एक्सिडंट वाडले, मागीर आनीक लोकांक आमच्या सकाळ फुडें स्कुलांतलीं भुरगीं हांगा वयतात, कॉलेजीक वयतात, स्कुलांची भुरगीं कॉलेजी भुरग्यां मडगांव वयतात, ते टायमार पावनात। आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट टायमार पावनात, प्रायवेट हितून सामानाक काम करता ते लोक टायमार पावनात, ताका लागून हांकां लागून आमच्या लोकांक खूब त्रास जाता। आनी टायमार पावना तेंचे सॅलरी कट करतात, आनीक प्रिंसिपल आसा ते कॉलेजीचे ते तांकां भुरग्यांक त्रास करतात, बोवाळ घालतात। ताका लागून हें सगळें आमी हें करपा खातीर बंद जावचें, हो सगळो त्रास आसता आमगे काणकोणकारांक आनीक जे ट्रॅव्हलर्स आसा तें बंद जावचें। आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केली टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नर, कलेक्टर साऊथ गोवा, मागीर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, ते केन्ना दिल्ले ते डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ मायन्स, डायरेक्टर ऑफ सुप्रिटेंडंट पोलीस साऊथ गोवा, सुप्रिटेंडंट पोलीस ट्रॅफिक आल्तीन, डेप्युटी कलेक्टर काणकोण, पोलीस इन्स्पेक्टर काणकोण, RTO काणकोण, हेजे वेळार हे नजरे हाड दिल्या, बाबा आमी मागणी कित्या खातीर करता तेजी फाटलें कारण तांकां सांगली, 2 मेमोरंडम दिली, ते आमी अजून आमी एक्ट जाल्लो नासलें। ताका लागून आज आमी ठरयलें, कित्याक 2 दीस पयलीं जाल्यार आमच्या काणकोणांतलो काणकोण टू मडगांव रस्तो हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जाल्लो आसा। आनी हॉट मिक्सिंग बरें जावचें करून आमी कितले झगडले, कितली आंदोलन केली, आनी तेतूंतल्यान भितर हो भर पडटा हेवी ट्रॅफिकाचो। हे जे मायनींग ट्रक्स आसा ते येता आनी आमचो हॉट मिक्साचें काम खूब स्लो जाता, कित्याक फाटल्या दिसाक ह्या बेल्टार आमी ओल्ड हायवे आसा खूब फास्ट काम जातालें, कित्याक ट्रॅफिक नासलो, आनी ह्या ट्रॅफिका लागून आमकां पळय डिले जायत आसा काम। तशेंच आमच्या सरकाराक कळपा जालें, आमच्या अधिकाऱ्यांक कळपा जाय आसलें, बाबा बरो रोड जावपा खातीर ट्रॅफीक ऑलरेडी जाल्यार त्रास जातलो, डिस्टर्बन्स जातलें, तेन्ना काम सारकें जावपाक आमच्या सरकाराक कळपा जातलें। पण अजून पयलां आमच्या अधिकाऱ्यांक अजून कळना, तरी आतां आमी PAक आमी रिक्वेस्ट करून सांगलां, आनी PAन आमची मागणी मान्य केला। आपूण बोला 10 म्हणल्यार हांगा हें ट्रॅफीक आसता बंद करून दवरता, ताजे नंतर सोडटा, आनी बंद करपाचें आमी डिस्कस करा आनी ठरोवया म्हणून सांगलां। मनोहर बायपास आसा पळय तो थोडे कडेन रोड देंवल्ले आसा, ह्या ट्रकाक लागून काय कितें? ट्रॅकाक लागून आतां पळय तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय तेणी इतलो बाद तो रस्तो केल्लो आसा, ताका हायवे म्हणपाक शकनात। तो रस्तो जो जंपी बंपी म्हणटा पळय ते एंटरटेनमेंट पार्क तसोच रस्तो केल्लो आसा। ते मी खंयची इंजिनियरान ताका एप्रूव मान्यता दिली म्हाका कळना, ते कन्सल्टंट आसले तेजे, मागीर इंजिनियर्स आसले, तेमी कशें करून ताका मान्यता दिवन कशें ताका बील रिलीज केलें म्हाका कळना। हें सगळें सेटींग, पण तेजे खातीर पसून आमी तेजेर कंप्लेन फायल करपाचो आसा। हे सांग तुमी ह्या रस्त्या पसून पयलां ते बंपी जंपी रोड जाल्ल्यान पळय डेली ट्रक पडटा, डेली गाडी पडटा।